फुटलो जाल्यार विचार करपाची तयारी आहा ती आसतलीच न्ही, खंयचो पक्ष करतलोच. तुम्ही म्हणटात की मोविनान फुटचे, आमी फूट म्हणून सांगना. आमी फूट म्हणून ताका केन्ना सांगचे ना. ही तुमकां सद्या सांगपाची गरजूय ना. बरोबर आहा. पूण कशें आहा तेजे विचार आसतले. खंयच्या पक्षान वचप, खंयच्या पक्षांतल्यान कॉन्टेस्ट करप किंवा इंडिपेंडंट रावन कॉन्टेस्ट करप. बेजीक थिंग भारतीय जनता पक्षाची दारां मोविनाक उगडी आसात फाल्यां जर राजिनामो दिलो जाल्यार. हांव मोविनाक अशें म्हणना. लायक आमी पक्ष म्हणून बसून हांव एकलो ठरयना. बरोबर. आमचे ऑफिस बेरर आसा, संघटना जी आसा ते बसून आमी निश्चितपणे तेणे जर आमकां एप्रोच जालो जाल्यार आमी हेजेर विचार करतले. दुसरो मुद्दो जो आसा तो दाबोळीचोच मुद्दम कित्याक कारण मोविनान जी स्टेटमेंट केली, अशी एक स्टेटमेंट केली की डेफिनेटली रिपल्स तयार जातात. आनी हो मतदारसंघ तुमी खंय तरी मोगोक दिल्लो फाटले इलेक्शन. बरोबर. आज मोविन ओपनली सांगता, सगळ्यांक खबर आहा की ताजी तुमची बरोबर इश्टागत सामकी घट्ट आसा. अशी परिस्थिती भितर मोविनाक कांय एमजीच्या सिंबलाचेर कॉन्टेस्ट करपाची इच्छा ना आनी तो तुमच्या सिंबलाचेर कॉन्टेस्ट करपाक पळयता. हो जो तिडो आसा फाल्यां जर परिस्थिती उद्भवली तर तुमी कशें सोडयतले? न्ही तो जड तडचो प्रश्न आसा. प्रॅक्टिकल प्रश्न न्ही तो. पूण ते कोण प्रॅक्टिकल प्रश्न आसा. पूण ते पयलींच आतां इलेक्शनाक 2.5 वर्सां आसा. साधारण 2.5 वर्सां असेंब्ली इलेक्शन. असेंब्ली इलेक्शन साधारण 2.5-3 वर्सां आसा. बरोबर. आनी ह्यो युती जावप किंवा सीट्स आमी शेअर करता हे 1-1.5-2 म्हयने आसतना करतात. बरोबर. फाटले फावटी सुद्दां युती तशीच आमची कितें तर एक 30-40 दीस आसतना युती जाल्ली आनी आमी सीट शेअरिंग केल्लें. हो जड तडचो प्रश्न आहा तो तेन्ना विचार करता. पण तुम्ही फाल्यां जर एक बाय इलेक्शनाची परिस्थिती आयली, तुम्ही त्यांना युतीची गणितां लागू जायना म्हणटात? न्ही, म्हाका दिसना बाय इलेक्शन गोंयांत जायचें म्हणून. तुमकां दिसना दाबोळी बाय इलेक्शन जाय तशें दिसना? ना दिसना. तुमकां दिसना की मोविन पयलीं रिजायन जातलो मागीर तुमची म्हऱ्यांत येतलो अशें दिसना? ना, म्हाका दिसना तशें. तुमी म्हणटा की मोविनाचें जें कितें जातलें बीजेपीक येवपाचें किंवा कितें जातलें तें बद्द फुडली विधानसभा इलेक्शना वेळार. मोविनान बीजेपी येवपाचो प्रश्नूच ना. हांव कितें म्हणटा की समज तेणेन काँग्रेस पक्ष सोडलो, आमदारकीचो राजिनामो दिलो जाल्यारूच हो प्रश्न उप्रासतलो. हय. आनी हो जो मोगोचो प्रश्न आसा तोय तेन्नाच उप्रासतलो. हय. तेन्ना तुमकां तुमी अलायन्साची जी गणितां आसात ती चिकटावन घेतले काय तुमी म्हणटले की हें बाय इलेक्शन बाबा तो आमच्या म्हऱ्यान येवपाक सोदता, तुमगे सीट कितें आसा तें आमी असेंब्ली इलेक्शना टायमार पळोवया. न्ही, तो केन्ना पळय काँग्रेस पक्ष सोडटलो किंवा कांयच उलोवपाक तयार ना. कांयच उलोवपाक तयार ना. व्हेरी गार्डेड स्टँड सारको. ना ना, कारण हांव एकलो ठरयना. हें पक्ष म्हणून आमी एक 7-8 जाण जे प्रमुख आसा ते बसून ठरयतात आनी निश्चितपणे हेजेर इलेक्शन जाल्लें आसा आतांच, म्हणजे 6 तारीख नंतरूच आमी बाकीची पक्ष संघटना म्हणून मागीरूच बसतले. बाकीची संघटनेचे विचार करतात. सद्याक तुम्ही म्हणटात की त्या गजालींचेर विचार करून फायदो ना. कांय ना. सरकारान खंय तरी सरकाराचो ऑलमोस्ट हाफ वे मार्क जाला. हय. आनी तरी आसतना 2 गजाली. एक म्हळ्यार मायनिंगाचो भाग आशिल्लो जंय सरकाराक बरेच त्रास जाले. दुसरो हा की खंय तरी करप्शनाच्या बाबतींत तुमच्या मंत्र्यांचेर बी आरोप जायत आसात, जंय झिरो टॉलरन्स टू करप्शनाची भाशा. आरोप करता म्हाका साधारण एक 2-3 मनीस आसा. एक ठरावीक आसा ते, एक एनसीपीचे एक 2 जाण आनी काँग्रेस पक्षाचे एक एनजीओ बी आहा. एनजीओ ना म्हाका दिसता, आनी एक इंडिपेंडंट आमदार. अशे 3-4 जाण हे आरोप करतात सदांच. बारीक तर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की सहसा जनरल पब्लीक सरकाराचेर किंवा मंत्र्याचेर भ्रश्टाचाराचो आरोप करिना. एक विरोधी पक्षाची एक स्ट्रॅटजी आसा. तुम्ही म्हाका कितें सांगतात की तुमी म्हणटा की सामकें करप्शन कमी जाला? करप्शन खूब कमी जाला, भरपूर कमी जाला म्हाका दिसता. कारण लोक आमी बारीक समाजा भितर वावुरतात. खंय बारीक खंय हॉटेलांनी बसतात, जात्रांनी वतात तेन्ना आमी आयकतात की फाटींच एक म्हाका बिल्डर मेळ्ळो वास्कोचो. तो म्हणटालो, एक तेजी फायल आशिल्ली, विदीन 1 विका भितर ती क्लियर जाली, कलेक्टरा कडेन वचून सगळी जाली. तो म्हणटालो म्हाका समज तर हें दुसरें सरकार आशिल्लें जाल्यार मिनिमम आपल्याक 15 लाख तरी काडचे पडटले आशिल्ले म्हणटालो. आपली विदावट एक कोणाक पयसो दिनासतना आपलें म्हणपालो काम जालें. असोच म्हाका तो बाजारांत मेळ्ळो पणजे. हें सांगता म्हाजो बरो मित्र तो. अशें म्हणजे कितलेशे लोक सरकारा बद्दल बरें उलयतात.
तुम्ही म्हणतात की करप्शन कमी झाला भरपूर आणि जे कमी आरोप जातात ते फकत विरोधकांच्यावर. हय काय सिरियस आरोप झाल्या मंत्र्याचे ते मागीर दिलीप पडवळेकराचेर जाल्या, हय. ते लँडाचे केसी भितर जाल्या, हे जे गजाल आसात हेही तुमकां पॉलिटिकली मोटिवेटेड गजाली दिसतात. न्ही जमनीच्या बद्दल आसत तेजे आमच्या मंत्र्याचे खरें म्हाका दिसता ते 15-20 वर्साच्या आदले तेजे दुकानां बारीकसो जाग्याचेर तेणें घातलेलें. सो तुमकां दिसता इथं पॉलिटिकल कंपल्शना खातीर आनी पॉलिटिकल आनी तेणें चडशे पंचायतीन रेगुलर केलां सगळें. म्हणजे म्हाका दिसता कोमनादीकूय तेणें पयशे भरलेले आसा. सगळें जालां, प्रोसेस जाल्लो. पूण हे जे आसा पळय एक ठरावीक तो एनसीपीचो एक ताच्या नांवाचेर शंक मारीत आसता. तुम्ही म्हणटा की तेही पॉलिटिकल पॉलिटिकलूच न्ही, कारण तो ताजे अगेन्स्ट उबो रावल्लो, इंडिपेंडंट काय खंय रावल्लो आसतलो आनी हें चलत आसा. म्हणून म्हाका सर्वसामान्य लोक हे खुश आसात. बरें, दुसरी गजाल जी आसा विच इज अ व्हेरी फेअर थिंग, जी लोक आमचे कडेन उलोवन दाखयतात की आतां हाफ वे मार्क जालो, ऑलमोस्ट जालो. अशे टायमार तुमकां दिसता की चीफ मिनिस्टरान आपल्या कॅबिनेटाचो रिव्ह्यू घेवपा जाय, कारण कांय मिनिस्टर परफॉर्मिंग आसात, कांय मिनिस्टर लेस परफॉर्मिंग आसा आनी कांय मिनिस्टर नॉन परफॉर्मिंग आसा. हे लोकां कडच्यानूय कळटा, लोकांकय पयल्या कळटा की बाबा खंयचो मिनिस्टर आपूण जावन काम करता आनी खंयचो मिनिस्टराक जमना. तुमकां दिसता की हाफ वे मार्काचेर चीफ मिनिस्टरान कॅबिनेटाचो रिव्ह्यू घेवन देर शूड बी सिरियस थॉट टुवर्ड्स रिशफलिंग ऑफ कॅबिनेट? म्हाका एक सरकाराक 2 वर्सां जातगर आनी ते आमदाराच्या मिटिंगेक तेंच्यांनी सांगलेलें आनी मिनिस्टरांच्या मिटिंगेक आपूण प्रत्येक आमदारा बरोबर बसतलो, मंत्र्या बरोबर बसतलो. तुजें कॉर्पोरेशन आसूं किंवा तुजी जी पोर्टफोलियोस आसा ताजे बद्दल प्रत्येकाक म्हाका दिसता ताणें 1 वर 2 वर आदीस बसून एक एक्सरसाइज केल्या आनी हो मुख्यमंत्र्याचो अधिकार आसा रिशफल करप. एज पार्टी प्रेसिडेंट, वॉट इज युअर व्यू की वॉट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर दी पार्टी? कारण आतां एक्चुअली 2.5 वर्सां जातकीर ही आतां फुडली इलेक्शनाची तयारी, बरोबर. प्रत्येक गजाल जी आहा ती स्ट्रॅटेजीक आसपाक जाय. तुमकां दिसता की एक डिसिसिवनेस पार्टीन दाखोवपा जाय की बाबा पळय, जर खंयचो मिनिस्टर नॉन परफॉर्मिंग आसा जाल्यार आमी ताका सुद्दां भायर काडपाक फाटीं फुडें पळयनात. हो एक मेसेज धाडप गरजेचो आसा. हो पूर्ण पळय अधिकार आसा, हो मुख्यमंत्र्याचो अधिकार आसा. तुम्ही एडवायस करची ना न्ही, पूण आमी पार्टी तुका म्हटलें न्ही हांवें की 16 तारखे नंतर आमी बसतले पार्टी, संघटना, सरकार हेजेर सगळे. कारण प्रत्येक जाण कोण अमेठी गेल्लो, कोण वाराणसी आशिल्लो, कोण आमी दमण दीव आशिल्ले आनीक पयर प्रचार सोंपला, सगळे येवपाक लागले गोंयान. आनीक रिजल्ट जालो म्हणटकर प्रदेशाची टीम आसा, आमची कोर टीम आसा ती बसतली. म्हणजे इलेक्शनाचेर हें आसूं, म्हणजे कितें रिजल्ट आयले ते किंवा बाकीचे गोष्टी संघटने बसतले. सो तेन्ना ह्या गजालींचे विचार जावपाक शकता. मुख्यमंत्र्याचो अधिकार आसा पूर्णपणे रिशफल करप, नवीन कोणाक बद दिवप किंवा चेंजीस पोर्टफोलियो चेंज करप, कितें आसूं हे मुख्यमंत्री ठरयतात. पार्टी तुम्ही जावन एडवायस करची ना, तुम्ही जावन एडवायस करची ना. कितें आसत आमकां दिसता जाल्यार आमी मुख्यमंत्र्या पर्यंत ते मांडटले. आमी एडवायस करची ना बाबा. तुमचो फोर्सफूल एडवायस आसूं ना ह्या गजालीचेर. दुसरो मनीस जो ह्या दिसांनी बातमी येता ते म्हळ्यार खंय तरी मिकी पाशेकक तुमी कॅबिनेटाक घेवपाक शकतात, एकट्या कोणाक तरी ड्रॉप करपाक शकतात, असल्यो बातमी येतात. कितली तथ्य आसा ह्या बातम्या भितर आनी कितें जावपाक शकता 16 मे उपरांत? न्ही, हांव म्हटलें तुमकां हें मुख्यमंत्र्याक तर दिसता सो अशें कितें चल्लां, अशें कांयच चलूं ना. इतली तुमी क्लियर सांगता? हांव क्लियर सांगता. पण मुख्यमंत्र्याक जाय जाल्यार तो खंयच्याय मंत्र्याक बस म्हणून सांगूंक शकता. म्हणजे किंवा दुसऱ्याक ताका घेवपाची इच्छा आसत जाल्यार तें जावंक शकता, किंवा पोर्टफोलियो चेंज करूंक शकता. मुख्यमंत्र्याचो अधिकार आसा. पण सद्याक तुमी म्हणटात की मिकी कॅबिनेटाक घेवपा विशीं कॉन्क्रीट डिसिजन कांय जाल्लें ना. मिकीचें अशें हांव स्पेसिफीक नांव घेवन सांगिना, पूण कोणाकूच म्हणजे बर्थ दिवप, नवीन मंत्र्याक घेवप हें आजून तरी पार्टी भितर आमी कांय ठरोवना. अजून पर्यंत हाजेर कांय डिस्कशन हें मुख्यमंत्र्याचो अधिकार आसा. बरोबर, पण अजून पर्यंत हाजेर तुमचे पार्टी भितर कांय डिस्कशन जालें ना. मुखाल्लो प्रश्न जो आसा तो हाजो, जेन्ना आतां केंद्राक सामकी सरकार येता म्हणटात आनी दिल्ली सावन बातमी येतात की मनोहर पर्रीकर मायट बी निडेड इन दिल्ली एज अ पार्टी प्रेसिडेंट, स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट. फाल्यां जर ही गजाल जाली जाल्यार म्हाका दिसता ती पयली तुमचे थ्रू येतली. ऑर्गनायजेशनली बीजेपी फंक्शन्स इन अ वे की इट कम्स टू दी स्टेट प्रेसिडेंट फर्स्ट. तुमचो व्यू कितें हाचेर? आमचो व्यू आसा की मुख्यमंत्र्यान
5 वर्सां गोंयान पूर्ण करची ओके. आणि मुख्यमंत्र्याकूय दिसता आणि तेंच्यांनी स्पश्टपणे जाहीर सभेनी सुद्दां सांगलेलें आसा की आपल्याक केंद्राक वचपाची इच्छा ना. आपल्याक गोंयानूच येती 5 वर्सां येणारी 5 वर्सां काम करपाचें आसा आणि त्या हितूंतल्यान मुख्यमंत्री 5 वर्सां किमान हे गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणून रावतले. दिल्ली गरज असली जाल्यार दिल्ली गरज असली जाल्यार सुद्दां पार्टी म्हणून आमी विचार करून मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन ते ठरयतले. म्हणजे मुख्यमंत्र्याची इच्छा आसपा जाय दिल्ली वचपाची. पण म्हाका एक गजाल सांगात, एज स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी वॉट वील बी युअर फर्स्ट रिएक्शन इफ अ डिमांड लायक दॅट कम्स? न्ही, आमकां दिसता की मुख्यमंत्र्यान गोंया भितरूच रावचो, कारण खुबश्यो योजना आमी आसा ते थोडे उरलेले आसा आनी येणाऱ्या 5 वर्सां भितर गोंया भितर आमकां परत एक फावट भारतीय जनता पक्षाचें सरकार हाडपा जाय 2017. जाल्यार आमकां मनोहरभाई पर्रीकराच्या नेतृत्वा सकयलूच आमकां ह्या इलेक्शनाक आमी फेस करतले. सो एक गजाल तुमी क्लियर करतात की ही 5 वर्सां फॉर हो जो टर्म आसा असेंब्लीचो, पार्टी इज नॉट रेडी टू फ्री मनोहर पर्रीकर फॉर दिल्ली. हय, आनी तेंची इच्छा ना वचपाची. दॅट इज वन थिंग. बट तुमची दॅट पार्टीचो व्ह्यू इज अ व्हेरी कन्सिडरेबल व्ह्यू इन विदीन बीजेपी. सो तुम्ही म्हणटात की स्टेट युनिटाची सद्याक तरी इच्छा ना, खंयच्याच परिस्थिती भितर तांकां थंय धाडपाची इच्छा ना. ही जाली मनोहर पर्रीकराच्या बाबतीची गजाल. तुम्ही म्हणटात की तुमकां धाडपाचें ना. तांणी प्रामाणीकपणान सांगलां की आपल्याक वचपाचें ना. दिल्ली सावन प्रेशर आयल्यार तुमी विथस्टँड करतले? न्ही, कशें आसा, ती मुख्यमंत्र्याची इच्छा आसतली वचप काय ना. इन दॅट मुमेंट म्हणटात. हय, आमी कोणाक फोर्स करूंक सांगूंक शकना की बाबा समज एज अ पार्टी युनिट तुमी इतलीच भुमिका घेतल्या की नॉट फॉर दीस 5 years. ना, आमी हो टर्म ते मुख्यमंत्री म्हणून गोंयान आमकां पूर्ण केलो तांकां जाय. खंय तरी असो भंय दिसता की तुमचे कडेन फाल्यां मनोहर पर्रीकर दिल्ली गेलो जाल्यार मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार ना म्हणून पार्टी भितर. ना म्हणून न्ही, अशें कशें आसा, फाल्यां आनी 10 वर्सांनी आनी कोणी तयार जातले आमचे कार्यकर्ते. तसो एक गेलो म्हणजे दुसरे कडल्यान दुसरो तयार आसताच. एका फाटल्यान कांयच हें सोंपना. पण जी आतां मुख्यमंत्र्याची कार्य करपाची पद्दत जी आहा गोंया भितर आनी पक्षाक तेंच्यांनी जी उबारी दिल्या, म्हणजे तेंचें खूब योगदान म्हत्वाचें. तुम्ही म्हणटात की ती गजाल सद्याक डिस्टर्ब करपाची गरज ना. ना, फाल्यां घडये पर्याय तयार जायत, हय, पण सद्याक डिस्टर्ब करपाची गरज ना. आणि म्हाका लास्ट सांगात, तुम्ही 280चे फिगर सांगला. हय, आर यू फर्म ऑन दॅट फिगर? सारकें फर्म आसा, कारण NDA बरोबर जवळ जवळ 24 पार्टी आसा. मागीर आंध्र प्रदेशान आसूं, तामिळनाडू आसूं किंवा महाराष्ट्र, बाकीची पंजाब स्टेटीन, अशा हितूंतल्यान NDAक म्हणून किमान 280 सीट मेळटले मिनिमम. आनी भितरले 240 ते 250 पर्यंत भारतीय जनता पक्षाचे स्वताचे आसतले. स्वताचे म्हाका दिसता हार्डली थोडे दीस उरल्यात. तुमची फिगर पळया. तुम्ही म्हाका सावथाची प्रेडिक्शन्स दिल्यात, सेंटराची प्रेडिक्शन्स दिल्यात. आयले इतली मनमेकळी मुलाखत दिली. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग. थँक्यू.